चेतन बाब, ऑन दॅट पॉयंट तुमकां जाय कितें? कारण तुमी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय. फायनली एक जो मुद्दो गिरिराजान काडलो की ट्युरिस्ट येतात, रिव्ह्यूज बरयतात, ते मागीर वेगवेगळे विशयांचेर आसूं, अल्टिमेटली आवर इंडस्ट्री गेट्स अ बॅड नेम. आतां पयर मर्मुगांवचो इन्सिडंट जालो, इट हॅज बिकम अ मॅटर ऑफ इंटरनॅशनल रेलेवन्स आनी इंटरनॅशनल डिस्कशन ऑल्सो. सो अशी गजाली जेन्ना घडटात तुमकां जाय कितें? ओके, सरकार आज सांगता की ओके आमी ॲप तयार करतात, तुमची नाल्यार तुमी तुमची कितें तरी वेवस्था तयार करात, कांयच वेवस्था नाका, हो आर्ग्युमेंट तुमकां सारको दिसता? पळयात सर, हांव कितें म्हणटा, जे सरकाराक करपाक जाय हांव मानता, तुमकां करपाक जाय. आमी येदे व्हडले स्टेक होल्डर्स आसा, असोसिएशनां आसा, तुमी आफोन रावंड द टेबल बसून कित्याक आमचे कडेन उलयनात? कितें हाडपाक जाय? आज पर्यंत हांव जवळ जवळ 3.5 वर्सां जालो ह्या प्रेजिडेंटशिपीर आसा आनी टॅक्सीक बिलोंग करता. बट आज पर्यंत सरकारान खंयसरूच बाबा तुमी येयात रे, हें आमी करता, हें केन्नाच जाल्लें ना. तुमी आदीं पळयात, आदीं एक फावटी अशेंच ओला आनी उबेर येवपाक गोंयान हाडपाक सोदताले, तेन्ना माननीय आमचो आतांचो आमदार आनी पयलींचो CM आमचो दिगंबर कामत हो CM आशिल्लो. तेन्ना जेन्ना हांव नाशिल्लो, बट जेन्ना आमचे प्रेजेंटेशन घेवन गेले जे आमचे पदाधिकारी पयलीं आसले तेन्ना इमिजिएटली तो खंय तरी स्टॉप जालो. ओला आनी उबेर गोंयान येवंक ना. दुसरी गजाल, जेन्ना सरान म्हटलें की मुंबय तो गेलो, मुंबय ताका डोर टू डोर टॅक्सी मेळटा, कित्याक मुंबय ही एक मेट्रो सिटी जावन आसा. मुंबय अशें ना की गोंया हे व्हेरी स्मॉल, गोंयान मेट्रो सिटी ना. आयज तुमी बारीक ना बारीक पळयात, एवरी घरान एक ना एक तरी गाडी आसा, एक स्कूटर आसा, प्रत्येक जण आपले गाडयेन भोंवता. कित्याक? तांकां टॅक्सी एफर्ट जायना. कितले जाण टॅक्सी घेतात हे आज तेणी दाखोवचें. दुसरी गजाल तेणी सांगलें की जे स्टेक होल्डर्स आसा, जे ट्युरिजम टॅक्सी जे बिलोंग करता, ऑफकोर्स की आमी खंयच कमी पडोवंक दिवपाक ना ट्युरिस्टांक, आनी आमी ट्युरिस्टांचेर अन्यायूय करपाक ना, कित्याक आमी ह्यान पयलीं करूंक ना. आनी अशें एक म्हणलें की येस, हांव आम आदमी पार्टीन आसा, बट एक ह्या स्टुडियोन सांगूंक सोदता, हांव आम आदमी पार्टीचो मेंबर म्हणून हांगा येवना, हांव रिप्रेझेंट करता टॅक्सीकारांक म्हणून आयज हांव हांगा आयला. सर गिरज, रिस्पॉन्ड टू दॅट. तो 2 मुद्दे आहेत. एक की हांवें अशें म्हळें की टू लिटल टू लेट, की सरकारान खुबश्यो गजाली एक्सपेरिमेंट कशी केल्यात. म्हळ्यार आज मेरेन अशें केन्नाच जालें ना. आनी तातूंत भितर राजकारणूय येता, वोट बँक पॉलिटिक्सूय येता. सक्सेसीव गव्हर्मेंट्स हॅव डन द सेम थिंग, दॅट बाबा हो रोड मॅप, दीस इज द सिस्टम, ही इम्प्लिमेंट करया. अशें केन्नाच जालें ना. सो देर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसीट टुडे. एक म्हणजे अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हाका दिसता ताणें पयल्या दिसाच्यान सांगलां की ही वॉन्ट्स टू गेट दीस इशू रिझॉल्व. फक्त अनफॉर्च्युनेटली जालें कितें की तो CM जालो आनी रोखडेंच कोवीड जालो, आनी त्या टायमार म्हाका दिसता एनी मेजर चेंज वूड हॅव डिस्टेबिलायज द थिंग्स, कारण एनी वीच वेज आमच्या टॅक्सी भावांक खूब त्रास जाल्ले. पण हे म्हणटा आसतना म्हाका दिसता आज तुमचे म्हणजे कोवीड बऱ्यापैकी सेटल डावन जाला. गोवा टुरिझम म्हणजे 2021चे जर तुम्ही नंबर पळयशात, म्हणजे सॉरी 2022चे, जाल्यार आय थिंक वी गॉट हायेस्ट टुरिस्ट जानेवारी टू मार्च. तर गोवा खंय तरी एक इमर्ज जायत आसा, आनी म्हाका दिसता टुडे गव्हर्मेंट इज ऑल्सो स्ट्रॉंगर दॅन एवर बिफोर. आनी हे डिसिजन म्हाका दिसता काही घेवपाक पडटली. आणि काही 2-3 गजाली म्हाका विचारूंक जाय. म्हणजे जशें चेतन बाबान म्हणलें की कितले जाण टॅक्सी घेता ते तुमी दाखोवचे, किंवा कोणाक एफोर्ड जाता. अरे बाबा, एफोर्ड कशी जातली? आज डायरेक्ट बाब सर्च प्रायसाचे म्हणटा, गोवा टॅक्सी इज सर्च प्रायस 365 days. आज तुम्ही जर मुद्दम पळयशात, तोंडाक येता तो प्रेस जाता. तुम्ही म्हणटा मिटर कित्याक घाले, मिटर घालना तरी तुम्ही कितले जाण वापरता. आज जाला कशें न्हय, दिसता की सरकार जर आमचें आयकना जाल्यार आमी जाय ते करतले. ह्या बिहेवियराक आमी कशेंच बळी पडपाचें ना. दुसरी गजाल, आज विजय बाब म्हणजे कशें विजय बाबाचें कंपल्शन आसा क्रिटिसायज करपाचें. म्हणजे फाल्यां आमी खंय तरी नंबर 1 आयले जाल्यार तो क्रिटिसायज करतलो नंबर 2 कित्याक जालें ना काय म्हणून. तर ताजें हांव चड सिरियसली घेना. पण म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय की आज जर आमकां जे आमी साऊथ गोवा काही हॉटेलांनी पळयतात, तुमी भायल्या गोंयकारांक अलाव करना मरे. आमचो तुमी म्हणटा आमची रूल. आता पयर एअरपोर्टार वतना म्हाका आमचो गोंयचो हे सांगता, आमी म्हणटा साऊथ गोवा असले, आमी वचना, थंय आमकां मारता, आमचेर फातर मारता. तुमी एका गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक कसो ट्रीट करता ते तुमी पळया. हांव एकूच सांगता की जेन्ना हे ॲप येतलें
आनी जातून कितें कन्विनियन्स फी आसतली एक म्हणजे वी वील गिव इट बॅक थ्रू स्किम्स फॉर द वेलफेअर ऑफ टॅक्सीकार आणि आमचे जे गोंयकार भाव आसा ह्या व्यवसायान. दुसरें हांव परत सांगूंक सोदतां की खंयच्याच आमी आज ओला किंवा उबर हाडपाच्या बद्दल उलयना. तांकां जेन्ना गोवा मायल सुरू जाले तांचो एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो की प्रायवेट प्लेयराक तुमी दिलो. आज आमी उलयता अ ॲप डेव्हलप्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, which will be run by डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट. आणि इतलेच न्हय तर तुमकां खंय तरी एक रेटीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो ते सुद्दां आमी म्हणलां की जे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टान स्टिप्युलेटेड रेट आसा त्या रेटीन तुमकां मेळटले. जाल्यार ॲपाक विरोध कित्याक? म्हजें इतलेंच म्हणणें. आज तो म्हणटा टॅक्सीवाले टॅक्सी गोंयकार कितले वापरता. अरे वापरतले कशे? आज तो डायरेक्ट बाब म्हणटा हॉटेला भायर. आज आमी म्हणटा की टुरिजम म्हणून आमी हिंटरलँड प्रमोट करूंक सोदता, आमी होमस्टेज प्रमोट करूंक सोदता. होमस्टे भायर खंय टॅक्सी येतली? तुका हांवें आज सिंपल प्रश्न विचारता ताचें उत्तर कोणूच दिना. म्हाका आज प्रुडंट स्टुडियोंतल्यान जर पणजे वचपाक जाय म्हाका टॅक्सी अवेलेबल आसा काय? ना अवेलेबल. ना जाल्यार हांवें झक मारत चलत वचूंक जाय. तेच जर म्हजे कडेन एक ॲप आसलें जाल्यार ऑल आय कॅन डू इज पुट माय लोकेशन अँड ट्रॅव्हल वेर एव्हर आय वॉन्ट ॲट अ रिजनेबली फिक्स्ड प्रायस. ओके डेरेक बाब, दोन मुद्दे आहेत. पयलो मुद्दो की ताणें म्हणटा तशें की टॅक्सी आमची अशें जाला की सावथाक आसूं की नॉर्थाचो मनीस जर सावथा आयलो आनी ताणें जर कोणाक घेतलो जाल्यार आमगे बोवाळ जाता. मोर्मुगांव पयर इन्सिडंट जालो थंय बोवाळ जालो. सो देर इज अ जनरल पब्लीक इम्प्रेशन दॅट दीस इज अ व्हेरी क्लोज सिस्टम वेर गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स ऑल्सो इज नॉट अलाउड. हाऊ डू यू लुक एट दॅट? Now, when it comes to pricing of airfares, is government allowed? Does government interfere? No. When it comes to pricing of hotel room rents, does the government intervene? No. Is there an app? Nothing. I remember during the defense. No, but एकच गजाल आहा. what I'm saying. No, एकच गजाल आहा की एक 5 स्टार हॉटेल दुसरी 5 स्टार हॉटेलान जर रेट कमी दिलो जाल्यार ताका वचून हाडायना काम करपाक. इंडिगो जर स्पायस जेटान रेट कमी दिली जाल्यार ताका वचून मारना. डायरेक्ट बाब प्लीज कंपेअर ॲपल्स विथ ॲपल्स. No. You are not. That's the whole problem. No, we are not comparing. What we are doing here is we are taking all the problems of the tourism industry and blaming it on the taxi drivers. This is not fair. No, why don't you stick to taxi issue? This is not told. Why don't you stick to taxi Yeah, issue? Everything is connected. Everything No, is Derek connected Babu, don't you- because it's not a level playing field. No. No, don't you agree, Why Derek not? Babu? No, Yeah. Giri, I'll come to you. Yeah. Derek Babu, तो जो मुद्दो आसा की फाल्यां जो गिरायकान म्हणलो की फाल्यां एक एअरलायन जर रेट कमी दिता जाल्यार दुसरी एअरलायन वचून तांकां हाडायना. हांगा असं जाला की एक टॅक्सीवालो जर कमी रेट घेता 10 जाण वचून ताका हाडायतात की तूं इतली कम्याक कित्याक दिता म्हणून. हांगा आमी असली स्टेटमेंट्स आयकली आमकां दिसाक 4 ट्रिपी मारपा जाय, आमकां 5वी ट्रीप मारपाचीच ना. सो आमी हे अलावच करची ना. Do you support such kind of thing? I support the right of these taxi drivers to protect their trade, to protect their business model. Now, they do not have one business model that runs for the whole of Goa. They have separate, different business models. This thing of a taxi wala, say from south going in the north, is an old one. This is not new. This was resolved. And they had their jurisdictions, and those jurisdictions are very clear, and they are sorted out. There might be a little problems here and there. Those problems occur in every industry, but only when it happens in taxi drivers industry, it gets highlighted. It gets highlighted to a great point that everybody will say that this is the only problem in Goa. They have a method, they have a way of which they do it. It may not be smooth, there are rough edges, fine, but they have evolved a system over the last 3 decades. And till today, you have 24,000 taxi drivers and families depending on this trade. ओके विजय बाब, म्हाका तोच प्रश्न विचारपाक की जेन्ना सरकारी वेवस्था हाडपाक सोदता तुमकां कितें दिसता की फूल एंटायर बिझनेस हो वेवस्थे भायर आसचो आनी जेन्ना आमी म्हणटात की ना आमी दिसाक 2च ट्रिपी मारतले 3च ट्रिपी मारतले 4च ट्रिपी मारतले, डू यू सपोर्ट सच कायंड ऑफ थिंग्स? आता पहिल्या सुवातेर गिरिराजाचे सांगता की हांगर कोण कोणाक क्रिटिसायज करपाक आनी हेका येवंक ना की हांगर आयला की आमचे टॅक्सी ब्रदर्स हेंचो इश्यू भायर सरला आनी ते म्हटल्या की मिडल क्लास ऑर गरीब क्लासींतले. आनी तुमी म्हटलें की आतां गिरिजान म्हटलें की एप्पल टू एप्पल हें करूंक जायना. तुमी पळयता आसतले की एअरलायन केन्ना कमी करता रेट ते चिंतपाक जाय. सिजन वायज
हॉटेलाची रेट केन्ना कमी जाता म्हाका सांग. ट्युरिजम खूब जाला तेन्ना सिजन वायज कमी करता. ट्युरिजम चड जाल्यार आमकां भाडें चड आहा म्हणून तेंची रेट वाडयतात तुमी ना. कारण केन्ना केन्ना तांकां मेळत ना न्हू, भाडें मेळत ना, हें चिंतूंक जाय आमी तांकां. आनी मेन म्हणजे म्हाका वायट दिसता की हे टॅक्सी ब्रदर आमचे सदचे ह्या सरकाराक बिलीव करता. कित्याक तें खबर ना, आश्वासनां दितात आनी कितें दितात आनी बिलीव करतात आनी मागीर रडटात. सॉरी टू से दॅट. मागीर तुमी कित्याक रडटात? एक तुमचो स्टँड धरा थंयसर, आनी एक स्टँड धरल्यार सरकारच्या विरुद्ध वता तुमकां कोण हात लावचो ना. आनी काँग्रेस पार्टी तुमच्या वांगडा ठाम आसतली तुमच्या वांगडा.